मातसो फाटल्यान वयता भाई जेन्ना ओपिनियन पोल जालो अस्मिताय दीस आमी मनयता सो तेदे वेळार एक आयडेंटिटी खातीर आमी वोट केले गोंया खातीर पूण ताज्या फाटलो एक हे आशिल्लो की कोंकणी आनी मराठी असो सुद्दां एक मुद्दो आशिल्लो की कोंकणीवाल्यांक गोंय सेपरेट जाय आशिल्लें मराठीवाल्यांक मत जाल्ले जाय आशिल्ल्यो असोय मुद्दो आशिल्लो काय कारण तुमी त्या वेळार सक्रीय आशिल्ले हातूंत सो अशें कितें आशिल्लें तेन्ना सुद्दां ऑफकोर्स गोंयांत गोंय जेन्ना स्वतंत्र जालें तेन्ना आमकां एक आनंद जाल्लो गोंयांत आतां स्वराज्य मेळ्ळें स्वराज्य म्हणजे कितें लोकांचें राज्य स्वराज्य म्हणजे आपली संस्कृताय आपलो इथोस जो आसा ते आतां सांबाळून उरतले पुर्तुगेजांनी कितें केल्लें तें आमी परतून उगाळया नाका पुर्तुगेजांनी कोंकणीचेर बंदी हाडल्या 400 वर्स 300 वर्सां बंदी आशिल्ली 1684तल्यान बंदी आशिल्ली 1961 वर्सा गोंय स्वतंत्र जातकीच आमचे एस्पिरेशन्स अकस्मात वाडल्यो आनी आमकां दिसलें आतां आमकां आमच्या हातांत राज्य आयलें गोंयकारांनी गोंयचेर इतिहासांत केन्नाच राज्य केल्लें ना सदांच आमचेर बाकीच्यांनी राज्य केलां कदंबांनी राज्य केलां तांची कदंबाची कन्नड भाशा हांगा राजभाशा जाली आमचे रामराव यादव यादवांचे राज्य आशिल्लें तेन्ना देवगिरीच्यान तांचे राज्य आशिल्लें तेन्ना मराठीचो राजभाशा म्हणून उपयोग जातालो पूण गोंयचेर कोंकणी मनशांनी केन्ना राज्य केलें ना ताका लागून केन्नाच ही राजभास जावपाक पावली ना आतां ही संदी आयल्या हाजो आमकां आनंद आसा ओपिनियन पोला वेळार जेन्ना गोंय स्वतंत्र जायना फुडें पयलीं मुखार सरलें तें महाराष्ट्र गोंय आमचें आमकां दियात आनी काल पयर स्वतंत्र जालां आमी ल्हान आसतले पूण आमची म्हणून एक अस्मिताय आसा बरोबर आतां तेदे वेळार आमच्या लोकांक दिसपाक लागलें हय हय आनी त्याच लोकांनी आमचें तकलें घाल्या हांगा आमचें शिक्षण म्हज्या बापायन मराठी शाळेंत चलयल्या म्हाका ताजो अभिमान आसा कित्याक आमकां आमचे संस्कृतीचें रक्षण करपा खातीर लागींची भाशा सगळ्यांत चड लागींची म्हणजे मराठी हांव मराठीन शिकलां ताजो म्हाका अभिमान आसा कित्याक तेन्ना कांय कोंकणी शिक्षण एवेलेबल नाशिल्लें कोंकणीचेर बंदी आशिल्ली ती कांय बंदी सदां काळ उरूं नाशिल्ली पूण सुरवातीक बंदी जाल्ल्यान आमी मराठीक लागीं केली आनी ताका लागून आमी उर्वरीत भारता कडेन भारतीय संस्कृती कडेन मूळ गोंयचे संस्कृती कडेन आमी नातें किंवा नाळ आमची जोडून दवरली हें आमकां मान्य आसा पूण महाराष्ट्रान दावो केलो की गोंय आमचें गोवा महाराष्ट्राचें नंदनवन आहे आनी आमी ते आमची म्हणून आमकां जाय म्हणून कित्याक जाय तर त्या वेळार भाशावार प्रांतरचना जाल्ली दुर्दैवान भाशावार प्रांतरचना जेन्ना उर्वरीत भारतांत जाली तेन्ना गोंय स्वतंत्र जावन आशिल्लें म्हणजे गोंय तातूंत नाशिल्लें गोंय नाशिल्ल्यान उर्वरीत जो कोंकणी प्रदेश आशिल्लो जावं बांदा सावंतवाडी धरून फुडें पर्यंत आनी हेवटच्यान कर्नाटकांत कारवार धरून कुमटा मंगळूर पर्यंत होय पयस उरलो म्हणजे कोंकणी मनीस कर्नाटकांतय पावले आनी कोंकणी मनीस मराठी प्रदेशांतय पावले पूण गोंय स्वतंत्र जाले उपरांत आमकां दिशिल्लें आतां कोंकणीक बरे दीस आयले म्हणून पूण महाराष्ट्रान कितें केलें कोंकणी ही गोंयची बोली कोंकणी ही मराठीची बोली म्हणून हो मराठी भाशक प्रदेश म्हणून हें महाराष्ट्राक वचपाक जाय हें लॉजीक वापरून तांणी गोंयकारांक फटोवपाचो प्रयत्न केलो पूण इन द एंड आमचो ओपिनियन पोल जेन्ना जालो तेन्ना आमचे सुदैवान म्हणया जे क्रिस्तांव लोक गोंया आशिल्ले ते काय शाळेंत वचनाशिल्ले मराठी तांकां मराठी कळनाशिल्ली सामकी कळनाशिल्ली झिरो अजुनूय तांकां मराठी भाशा कळना आमी शाळेंत गेल्यात आमी कितें वाचतात म्हणून आमकां कळटा आजवळ तर गोंय कितें हिंदूंचें म्हणजे हें फंडामेंटलिजम जालो अशें आसूं जायना गोंय सगळ्यांचें म्हणून आमी ओपिनियन पोल जिखतकीच एक नक्की जालें आतां हाजे मुखार विलिनीकरण सोंपलें